आमचे मानादीक गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या वाडदिसाच्या निमित्तान जे हेल्थ विथ आयुर्वेदा हे कॅम्प जे आख्खे गोंयभर सुरू केल्या, तो आमच्या पंचायतींनी आमचे आयुर्वेदिक जे गोमंतक आयुर्वेदिक महाविद्यालय आसा त्या विद्यालयाच्या मदतीन आमच्या पंचायतीन हो कॅम्प सुरू आसा, जो 19 तारखेक सुरू जाल्लो तो 5 जून पर्यंत सुरू आसतलो। आम्ही जाणात की आयुर्वेदा ही खूप पुरातन म्हणजे चिकित्सा पद्धती जावन आसा आणि तिजो सगळ्यांनी लाभ घेवचो आणि प्रत्येक घरापर्यंत आयुर्वेद हेल्थ विथ आयुर्वेदा अशें आमच्या मानादीक सीएमान म्हटलां की जी चिकित्सा पद्धती आसा पुरातन ती आमच्या सगळ्यांपर्यंत पावची आणि सगळ्यांचे आरोग्य जे आसा ते आयुर्वेदा बरोबर म्हणजे बरे हेजे वचचे अशें तांचे हे आसा। त्या प्रमाणे आमी आमच्या पंचायतीन हो कॅम्प आयुर्वेदिक कॉलेजीच्या आणि पंचायत हाज्या संयुक्त विद्यमान घडोवन हाडिल्लो आसा। ताजो सगळ्यांनी लाभ घेवचो। सकाळचे दिसभर हांगा डॉक्टर्स असता, तातूंतल्यान फ्री चेकअप जाता, हेल्थ चेकअप जाता, मागीर तातूंतल्यान ती फ्री मेडिसिनूय लोकांक दितात। तर हांव सगळ्यांक अपील करता की लोकांनी हांगा येवचें आणि ह्या आयुर्वेदिक जी ट्रिटमेंट हांगा दितात ताजो सगळ्यांनी लाभ घेवचो। आणि दुसरे म्हणजे एक बरी गजाल की आयुर्वेदिक कॉलेज आमच्या गांवांत आशिल्ल्या कारणान ताजोय लाभ सगळ्यांक जाता आणि तातूंतल्यान म्हाका दिसता ह्या स्किमी अंतर्गत जे सीएमान सुरू केल्ले आसात कॅम्प सगळ्या गांवभर, सर जे पंचकर्मा ही जी ट्रिटमेंट तांच्या अंडर दिता ती फ्री ऑफ कॉस्ट लोकांक दिली गेली वतली अशें तांच्या हांणी सांगिल्लें आसा डॉक्टरांनी। तेज्या प्रमाणे आमी लोकांकूय ताजो अवेरनेस केल्लो आसा की जाता तितल्या लोकांनी हाजो फायदो घेवचो। गायनेक त्यांची डॉक्टर जी आसा हांगा पत्की मॅडम म्हणून त्यो आसतात, मदीं मदीं येतात त्यो गायनेकूय त्यांचे आसा युनिट। डॉक्टरांचें म्हणणें कितें आहा, तुमी आतां पंचायत थ्रू अवेरनेस करून पेशंटा मदीं जागृताय आयल्या आनी तेंचे वॉकिंग जे पेशंट आसा ते वाडले, तातूंत नंबर्स वाडले? हय, चालू म्हणजे तांचे दिसाक आमचे 15-20 पेशंट तांकां हांगा येतात पंचायतीन चेकअपाक। हांव डॉक्टर माधुरी लोटलीकर, हांव हांगा गोमंतक आयुर्वेद महाविद्यालय एज वेल एज कामाक्षी आरोग्यधाम आसा थंय हांव गायनेकोलॉजिस्ट। सो आतां आमचे प्रमोद सावंत सीएम सर त्यांच्या बर्थडे निमित्तान लायक कॅम्प ऑर्गनायज केला, फुल आयुर्वेदिक डॉक्टर्स येतात। सो आम्ही कितें ठरयलां आमचे कामाक्षी आरोग्यधाम तर्फे आम्ही हांगासर शिरोडा पंचायतान हांगा बसून एवरी डे एक कोण ना कोण स्पेशलिस्ट आसतलो, तो फुल कॅम्प घेतलो आणि अकॉर्डिंगली त्या पेशंटाक आमी पळोवन हांगा आमी फ्री मेडिसिनां दिता। सो गव्हर्मेंट तर्फेच आसा हो कॅम्प, गोवा गव्हर्मेंट तर्फे। सो हांगासर ऑलमोस्ट आता डेली एक 15-20 पेशंट लायक डिपेंड जाता, एवरी डे एकूच नंबर असो आसना, केन्ना केन्ना 15-20 आसता, केन्ना त्याच्याकून चड आसता, असे पेशंट येवन हांगासर फ्री कॅम्पचे उपलब्ध घेवन वयतात। आता आम्ही सुरू केला या विकानूच, म्हणजे ऑलमोस्ट 19 तांच्यात। सो तेन्नाच्यान आता ऑलमोस्ट एक 50-60 पेशंट जाला। ओके, आणि किती दीस आसतले आता हे 5 जून मेरेन आसा हो कॅम्प आम्ही हांगासन ठरयला। म्हणजे ऍक्च्युली गव्हर्मेंटानूच सांगला की 5 जून मेरेन दवरपाचो। सो 5 मे सुरू जाल्लो ते 5 जून प्रत्येक पंचायतीन चालू आसा। हय, प्रत्येक। सो आम्ही कशें आतां आमच्या कॉलेजीन हॉस्पिटलान अशें ठरयलें की आमी हांगा पंचायतीन येवन बसतले आणि अकॉर्डिंगली जशे पेशंट येतात तशें आमी तांकां ट्रिटमेंट दिवन, कित्याक एवरी टायम सगळी पेशंट हॉस्पिटलान येवपाचे चान्सीस कमी आसता न्ही, तरी सुद्दां हॉस्पिटलान खूप पेशंट येत आसा, हांगाय येता हॉस्पिटलानूय येता, दोन्ही कडेन आमचे फ्री कॅम्प चलता। मेडिसिन आमी फ्री दिता, गव्हर्मेंट थ्रू आसा ते सगळे मेडिसिन। सो गोवा गव्हर्मेंट इज प्रोवायडिंग फ्री मेडिसिन। खंयचे ट्रिटमेंट जाता हांगासर सगळे प्रकारचे ट्रिटमेंट जाता, अशें काय स्पेसिफिकली ना। हांव जरी हांगा गायनेकोलॉजिस्ट असले तरी सुद्दां हांगासर लायक स्किन डिसऑर्डर्स, मागीर गायनेक रिलेटेड इनफर्टिलिटी, मासीक पाळी चड सकयल जाता त्या प्रमाणे, इवन डायबिटीज, प्रेशर, असे सगळे प्रकार आमी हांगा कवर करता।